त्या कामाक आमी गेले पळोवपाक जाल्यार थंय एक कोण PSU म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आयला. आतां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलां पळया तुमी. ह्या कॉन्ट्रॅक्टर भायलो जाल्यार ताणें मशिनाय भायली हाडली. सगळें कामूय भायल्या लोकांक दिलां. जाल्यार आमचे लोकल आसा, आतां आमचें एसोसिएशन आसा, आमकां एस्केलेटर एसोसिएशनाक धाब्यार बसयले ते जालेच, पूण थंयचे लोकल पळय आमच्या एसोसिएशनान आहा तांकांय बी भायर उडयले. आतां फाल्यां ही कामां येतलीं आनी आतां भरपूर कामां येवपाचीं आसा. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एअरपोर्टार सगळ्या कामां येतलीं, पूण ती कामां कोणाक मेळपाची? लँड इफेक्टेड म्हणून त्या लोकांक कांय नात. तांकां 4 आण्याचें थंय काम नाच. तांकां कोण झाडू मारूंक सुद्दां घेवंक ना. तांकां भायर घातले. आतां तांची मशीनां आहा तीय ना. अरे पूण सगळेंच जर हें भायल्या लोकांकूच म्हणजे भायले हाडूनच दिवपाचें आसा जाल्यार गोंयकारांनी करप कितें तें आमकां कळना. आतां बरें लोकल MLA हे ते सपोर्ट करचे म्हणून आमकां CMान सांगलें हाच्या पयलीं खूब फावटी. आतां कोण आमकां सपोर्ट करतले पळय ते आमी आतां रिप्रेझेंटेशनां दिवन आयिल्ले आसा. तेन्ना पळोवया कसो आमकां फुडें सपोर्ट मेळटा. तर लोकलांक जर सपोर्ट ना जाल्यार मागीर आमकां आनी फुडें कांयच ना. आमी रस्त्यार उबे रावन आतां न्हिदून नाजाल्यार आतां लोळून रस्त्यार बोबो मारच्यो पडटल्यो. जेन्ना बॉब मारले शिवाय हांकां कळना कांयच. हे कशें काय म्हणटा आमकां गोंयकारांक बेशिस्त करपाक कारणीभूत हे म्हणचें पडटलें. कित्याक रस्त्यार आमकां बोबो मारले शिवाय कोणूच आयकना. अरे इतलें तुमकां कळूंक जाय न्ही. आमी इतले लोनां काडल्या, इतले एस्केवेटर घेतल्या, आमकां कांयच ना. मायनींग बंद पडलें, पाड पडलें, आसा ते एस्केवेटर तरी घेवन आमी चलयता. थंय मरे आमकां काम करूंक दिना. हें कशें चलपाचें तें ह्या सरकारान ठरोवपाचें. आमकां परत रस्त्यार येवंक लावं नाका. असली चूक आमकां करूंक लावं नाका.